आज आमची मिटींग आसली आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर गोविंद साहेब तेंचे कडेन. हेजें कारण आमचो जो ऊस आसा तो आमी लावन आमचो आतां ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा आनी तो आमकां केन्ना धाडपाचो हेजो आमकां उत्तर मेळनासलें. तेन्ना उत्तर आमकां पयर मेळ्ळें कितें जो ऊस आसा तो मोजमाप आमचो वयर करपाचो लयला फॅक्टरी आहा थंयसर कर्नाटक स्टेटीन आनी पयशे थंय दिवपाचे. म्हणटकूच आमच्या भितर आमकां एक हें जालें की थंय पयलींच पयशे तांकां मेळना. थंयसर तेका लागून आमची एक चळवळ अशी सुरू जाली कितें आमकां हें धाडपाक पसंत पडचें ना कित्याक तेंचे कडेन कोण वचून पयशे मागतलो थंयसर. तेन्ना आमी एक तांकां मागणी 22 तारखेक आमी एक तांकां लेटर केल्लें अशें आसा आमचें जे ऊस आसा तो आमी तुमी हांगाच आमच्या गव्हर्मेंटा मार्फत हांगासर आमच्या कारखान्या मार्फत हांगाच कारखान्याच्या काट्यार दिवचो. पयशे जे आसात ते हांगासर दिवचे आनी तेन्ना आमकां हितूंतल्यान सोडोवचे अशें म्हणून आमी हें केल्लें. तेन्ना आमकां आयज आपोवन येले आमचे मोरजकर साहेब एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेंचे कडेन काल मध्यस्थी करून तेणें आपोवन येले आनी आयज आमचे थंयसर मिनिस्टरा कडेन बातचीत जाली. तेन्ना मिनिस्टरान आमकां विचारलें ते पयशे तुमकां खंय जाय, कांटो तुमकां खंय जाय. आमची मागणी एकूच ठाम आसली की आमकां कांटो हांगासर गोंयच्या गोंयान जाय आनी पयशे आमकां गोंयच्या गोंयान जे कारखान्याचो नियम आसा त्या नियमा प्रमाणे आमकां पयशे मेळोंक जाय. म्हणटकूच मिनिस्टरान तें आमचें उतर आयज मानून घेतलें. तेन्ना हांव धन्यवाद म्हणटा कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टराक. तशें सीएमानूय भितर लक्ष घालून काम केल्लें आसा तेन्ना हांव सीएमाचे धन्यवाद म्हणटा. आनी जो फुडलो प्रसंग आसा आमचेर ऊस लावपाचो की ना तो प्रश्न विचारलो आमी तांकां. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा तुमकां पयशे हांगाच मेळटले, ह्याच काट्यार वचून मेळटले आनी हांगासरूच आमकां पयशे मेळटले अशें म्हणून तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. तेन्ना कोणीच शेतकऱ्यांनी भिवची न्हू. आयज अशें हांव मागणी करता की सगळ्या शेतकऱ्यांक गोंयच्या तमाम शेतकऱ्यांनी एक लक्षात घेवचें की ऊस लायत रावा, कोणीच कमी करचो न्हू. जी जमीन कोणा कडेन तेणी संपर्क आमचे कडेन सांगचो. ते आमी कॉन्ट्रॅक्टान घेता आनी आमी जमीन तुमची वापरून घेता. ते आमकां तुमी एक मदत करची अशें म्हणून हांव एक सगळे शेतकरी किंवा बाकीचे कोण जमीन मालक आहा तेंचे कडेन मदत मागता. तेन्ना हे सगळे आमचे एक मागणी तुमी पूर्ण करा अशें म्हणून हांव एक थँक्यू म्हणटा सरकाराक.